अरे फटयले आमकां फटयले सरकारान गोंयकारांक आमकां फटयले CRZ प्लॅन सारको ना सगळ्याक जाला बोवाळ सरकारा प्लॅन सारको करना तर पडत मार CRZ प्लॅन सारको ना सगळ्याक जाला बोवाळ सरकारा प्लॅन सारको करना तर पडत मार अरे फटयले हे अरे फटयले आमदारांनी गोंयकारांक आमकां फटयले अरे फटयले आमकां फटयले सरकारान गोंयकारांक आमकां फटयले दोंगर झाडां कातरून आमचे गोंय जाला गोबाळ अजून दोन लाटोर उठ रे गोंयकार दोंगर झाडां कातरून आमचे गोंय जाला गोबाळ अजून दोन लाटोर उठ रे गोंयकार अरे फटयले आमकां फटयले सरकारान गोंयकारांक आमकां फटयले अरे फटयले आमकां फटयले सरकारान गोंयकारांक आमकां फटयले मिनाचे ट्रक रेल्वेचे ट्रक गोंय जाला गाबार चोरयो क्रिमी सगळ्याक जाता गोंयचे निसंटन अन्नाचे ट्रक रेल्वेचे ट्रक गोंय जाला घाटन चोरयो क्रिमी सगळ्याक जाता गोंयचे निसंटन अरे फटयले आमकां फटयले गोंयकारांनी सरकारांनी आमकां फटयले अरे फटयले आमकां फटयले सरकारान गोंयकारांक आमकां फटयले गोवा अगेन्स्ट CRZ 2018 बॅनरा सकयल गोंयचे पर्यावरण मोगी नुस्तेकार राजकारणी समाजसेवक बिगर सरकारी संस्था आनी गोंयकारांनी CRZचे सरकारान नोटिफिकेशन काढला ताका विरोध करपा खातीर मिरामार दर्या कडेन एकठांय आयल्यात. सरकारान भरती मेरे कडल्यान 200 मिटराच्या मापा वयल्यान 50 मिटर करपा खातीर नोटिफिकेशन काढला. ताका आयज गोंयकारांनी विरोध केला. विधानसभेन 40 आमदारांनी ह्या नोटिफिकेशन रद्द करपा खातीर वावुरचे अशें थारायला. आयज ही चोडवड अंडर द बॅनर ऑफ गोवन्स अगेन्स्ट CRZ 2018 आमी हेची सुरवात केल्या कांसावलेसान पळय मातांनीचो स्टॅच्यू आसा थंयसान आमी सुरवात केली. तर कित्याक ही संस्था आमी घडोवन हाडल्या? जायत्यो संस्था हेच्या पयलीं वावर कोत्ताल्यो CRZचेर विरोध जायत्यांनी केला निषेध केला. जेन्ना हे नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान येयले तेमी 2 म्हयन्याचो टायम दिलो. 2 म्हयन्याचो टायम दिलो. तुमची सजेशनां ऑब्जेक्शन आसल्यार घालपाक सजेशन ताका दिवपाक जायते गोंयकारांनी जायते बुदवंतांनी आपली ऑब्जेक्शनां धाडल्या. GRE गोंयचो रापणकारांचो एकवट हांच्यांनी एक 36 पेजीसांचो डॉक्युमेंट तयार करून त्यांची ऑब्जेक्शन फायल करून ताका धाडल्या. अ डिटेल्ड डॉक्युमेंट and you must read this document. It's so beautiful that you will understand what actually are the problems that will come to Goa and all over India if this notification comes into place. But despite that, आमच्या BJP सरकारान इतली ऑब्जेक्शन आसतना लोकांची बेपरवा करून हे नोटिफिकेशनाक आपले ग्रीन सिग्नल दिले आपले अप्रुवल दिले. मुळचे एके भाशेन लोक कितें सांगता ते एके कोचरान मारले तेमी. They are not the government of the people, for the people, by the people. If they were a government of the people, by the people, they would have rejected their approval. This is the remaining battle, last battle. Government has already approval दिल्ले आसा. So कशे भाशेन ते आमकडे हटपाचे ना हेका तर हाडना because these political parties Congress now AAP and NCP they have to fight this battle in the assembly आणि तांची आमकां गरज आसा. हे सगळे आमी हांगा चलयतले बट म्हाका दिसना BJP सरकार प्रोटेस्टांचेर आयकतलो म्हणून. So this fight has to go 3 ways: on the ground, in the assembly and if need be legally in the courts. जे सांगतात हे नोटिफिकेशन गोंयकारांक बऱ्याक पडटलें म्हणून आनी ओदी करून ते लोकांक भोवकोन हे फिशरमॅन कम्युनिटीक फटयता. दे आर टेलिंग दॅट हे फिशरमॅनाची सगळी इलिगल पळय घरां आहा ती लिगलायज जातली 50 मिटर इल्यार ही आसल फोट. मुळचे तेंच्या फांदार आर्म दवरून हे भायले पळय ती भाटां आहा ती आख्खे लोकांक बिल्डिंगा काडून भोंवतली. फिशरमॅनाची रेग्युलरायज करपाक आमकां
हे नोटिफिकेशन गरज ना तेका एनजीटी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यून आणि ऑलरेडी ऑर्डर काढलेली असा दॅट देर शुड बी नो मोर फॉर द अमेंडमेंट डाउन्स टू CRZ until and unless प्रॉपर सारखे प्लान करचे म्हण दोयाचेर आणि ही फिशरमॅनांची घरां पळय आहा जी 50 मिटराचेर आहा ते फिशरमॅनांची घरां हे प्लानाचेर घालची आणि ती ते घालची घातले म्हणटच ती ऑटोमॅटिक रेग्युलर जातली सो ही यांची तुम्ही आयको नाका दिस इज अ फोर्ट मागीर तुमकां भायर उडय जाले ते आय अपील टू ऑल गोवन्स हे आमचें दुसरें बॅटल बट हे बॅटल हांगा काबार जावचें ना वी विल गो टू एवरी विलेज ऑन द कोस्टल बेल्ट हो सरकार सगळें वयलें पाड करून आतां दर्याचे देगेर पावला हो कित्याक लागून तो खबर ना आमकां कित्याक आमचे हे लायफलीहूड आमी फिशरमॅन आमी पोट भरता दर्यार हो आमच्या खातीर कित्याक लागता आमकां नको फॉर्माल हें कितें कोता पारेकार हांव आमच्यान तुमकां सांगूंक जायना दुसरें म्हणल्यार 50 मिटरांक तो हे CRZ हाडूंक कोता 50 मिटरांक 200 मिटरांक हिंगा वसाड मार जाल्यार घरां मोडोंक पडटा आनी 50 मिटरांक जर CRZ करूं जाल्यार कितें जाता तुमी सांगा आतां त्या खातीर आमकां हे CRZ 50 मिटरांक नाका आनी CRZ आमकां नाकाच. I would like to tell one thing to Mr. Parrikar and one thing to Mr. Modi. You are not more intelligent, more smart, more clever and more genius than the fishermen of Goa. The fishermen of Goa are smarter than you, are more intelligent than you, are more clever than you, and they know very well what is going to happen to their lives in case your amendment materializes. And promise, along with the fishermen of entire India, the fishermen of Goa will never allow this to happen. गोंयचे भाजपाच्या फुडारपणा सकयल चलिल्ले सरकार मोन्यांचे आंधळेचे आनी भेड्ड्यांचे आसा असो आरोप अमरनाथ पणजीकारान केलो. एक शेतान काम करपी म्हण एक जागृत गोंयकार म्हण आयज हांगा हेचो निशेध करपाक हेचो विरोध करपाक तुमच्या मुखार उबो रावल्लो आसा. मोगा इश्टानो खंयचोय सरकार जेन्ना कितें बदलता हो बदल लोकांच्या हिता खातीर आसपाक जाय लोकांच्या बऱ्या खातीर आसपाक जाय आणि ह्या बदलांसून लोकांची उदरगत लोकांचो विकास जावपाक जाय. पण हे जे नोटिफिकेशन आसा जे 200 मिटरा वयल्यान 50 मिटराचेर हाडलां तितून खंयच्याच गोंयकाराचो विकास उदरगत जावपाची ना. तर गोंयचो विनाश जावपाचो आसा तर विनाश जावपाचे हे बिल तुम्ही जे हाडला ते बेगोन बेग फाटी घेवचे. आम्ही जाणा जावंक सोदतात की हे सागरमाला प्रोजेक्ट आणि CRZ 2018 हेचे कनेक्शन कितें हे सरकारान दाखोवन दिवचे हेचेर सरकारान आवाज काडचो. हे गोंयचे सरकार मोने जाल्ले आसा हे सरकार कुट्टे जाल्ले आसा गोंयचे सरकार भेड्डे जाल्ले आसा. गोंयच्या लोकांचो आवाज हेंच्या पर्यंत पावता पण हे मोने जाल्या भेड्डे जाल्या कुट्टे जाल्या. आयज जायत्या विशयाचेर लोक उलयतात ह्या विशयाचेर आयज जायते लोक उलयतात पण हे सरकार जाप दिना उतर दिना. हे दाखोवन दिता की हे सरकार हितून कितें तरी चोरी आसा हितून कितें तरी लूट आसा हितून कितें तरी स्वार्थ आसा आणि हितून गोंयकाराचे वायट आसा आणि त्याच खातीर गोंयच्या मुखेलमंत्र्याकडे ही ताकद ना. या गोंयच्या मुखेलमंत्र्याकडे ताकद ना ह्या लोकांक उतर दिवपाची हितून कितें बरें आसा हे गोंयच्या लोकांक सांगून दिवपाची तेची जबाबदारी आसा आणि जबाबदारी गोंयचो मुखेलमंत्री विसरलेलो आसा. हे गोंयचे सरकार विसरलेले आसा. तांकां गोंयचे पडलेले ना तर तांकां पयशाकारांचे पडलेले आसा. तांकां जे 4, 5, 10 जे पयशाकार आसा तांकां खुश करपाक जाय आणि तेंचे कडून पैसे घेऊन आपणाची पार्टी घट करपाचे तेंचे स्वप्न आसा. हे स्वप्न गोंयकार केन्नाच साकार करून दिवचे ना. हो जो विरोध आसा हो विरोध निरंतर चालू उरतलो. काँग्रेस पार्टी या विरोधाक सदांच पाठिंबो दितले. आयज आमी पार्टीचे वावुरपी तुमच्या मदीं आसात. आमचे आमदार विधानसभेन हेचेर आवाज उठयतले हेका विरोध करतले. आमचे आमदार
जे गोंयकारांक जाय ते मागून घेतले, जे गोंयकारांक वायट आसा तेचेर निशेध मारतले, तेका ओपोज करतले. गोंयकारा बरोबर एक नीच गोंयकार म्हण हांव सदांच आसतलो. हिम्मत असल्यार आणि गोंयकार म्हूण जल्माक आयल्यार 40 आमदारांनी एकठांय येवन CRZच्या नोटिफिकेशनाक विरोध करचो अशी शिटकावणी ह्या सभेंतल्यान दिली. एका दिसान फॅशन शो म्हणून तोंडाक लायताले, शेतकार अशें करिना. शेतकारांचेर शेत रोयताना घुसळटा माती. आज एक सांगूंक सोदता तुमकां, 40चे 40 आमदारांक जरी तर तुम्ही गोंयचे नुस्तें खाल्ला, जरी तर तुम्ही ह्या दर्याचो वारो खाल्ला, जरी तर तुम्ही ह्या दर्यार आपल्या भुरग्यांक वाडयला हांगासर येवन, जरी तर तुम्ही एके आवयचे दूध पिला, जाल्यार असेंब्लीन सगळ्यात पयलो प्रश्न तुमचो आसलो CRZ नोटिफिकेशन, डिनोटिफिकेशन. नाटकां करपाची बंद करा आणि फॅशन शो करपाचे बंद करा. आज तुम्ही त्या दिसा शेतान देवले तेन्ना ल्हानपणांचे म्हाका भुरगेपणाचो याद करून दिले. जेन्ना तूं नुस्तेकार जा रे, तूं शेतकार जा रे, बऱ्यो टोपयो बांदून आमी स्कुलाक वयताले. आज इतलेंच मागता, गोंयकारांक हो लास्ट चान्स आसा. आज जरी तर म्हाका कित्याक पडला हे तुमच्या तोंडांतल्यान तर आयकूंक आयले, जाल्यार एक सांगता, तुम्ही स्वता मिरराच्या फुडल्यान रावन केन्नाच तुम्ही गोंयकार म्हणूंक शकना. जर तर ह्या मोमेंटाक जर तुम्ही भाग घेयना जाल्यार व्हॉट्सएप आणि फेसबुक सगळे करता, पूण ह्या ग्राउंडाचेर येवन रस्तो ब्लॉक करचो पडला करुया. पूण हे डिनोटिफिकेशन करपाक आमकां सगळ्यांच्या पयले म्हणणे आसपाक जाय. लास्ट सांगूंक सोदता, पार्ट्यो आमच्यो काँग्रेस आयली, BJP, आम आदमी पार्टी आसा. आज आमी एक गोंयकार, पार्टीच्या पयलीं आमी एक गोंयकार म्हणून हांगासर जल्म घेता आणि एक गोंयकार म्हणून आमी वावुरतले. आणि एक सगळे जर तर BJPचे कोण म्हणटा की आपल्याक गोंयकाराचो अभिमान आसा आणि गोंयकार म्हणून, जाल्यार तुम्ही पार्टी सोडून ह्या मोमेंटाक जॉईन जाया. कापास्ताद आसताले गोंयकारपण म्हणटा पळय, गोवा फॉरवर्ड पार्टी खऱ्यांनीच तुमचे ते गोंयकारपण सांगोवपाचें आहा जाल्यार आमी येवन ह्या गोंयकारपणा सवयांनी हे CRZ नोटिफिकेशन करूया. असाच तपासतात. ही एक चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक जाता. तुमचे कडेन दम ना दिसता. जरी तर तुमचे कडेन दम आसा जाल्यार कापास्तादीन कशें शेतान देवला तशें असेंब्लीन देवा आणि म्हणा की आमकां CRZ नोटिफिकेशन नाका. अरे फोटो येले, आमकां फोटो येले, सरकारान गोंयकारांक आमकां फोटो येले. CRZ प्लॅन सारको ना, सगळ्याक जाला बोवाळ. सरकारा प्लॅन सारको कोण ना तर पडत मार. CRZ प्लॅन सारको ना, सगळ्याक जाला बोवाळ. सरकारा प्लॅन सारको कोण ना तर पडत मार. ल्हान नुस्तेकार आसता ते दर्या कडेन रावता आनी तेजी घरां फक्त दर्या कडेन आसता. हें सरकाराकूय खबर ना आनी तेजी घरां 50 ना 20 मिटरांक लेगून आसता. कित्याक ते सदांच सकाळींचे वयता, सांजचे वयता. आनी हें तर CRZ हें कॅन्सील करून ते व्हडल्या व्हडल्या भायल्या लोकांक हाडटले आनी हे दर्याचे डेगे करतले जाल्यार हे गोंयकारांचे बारीक नुस्तें मारता ते लोक म्हाका दिसता आनीक उच्चा ना गोंयान. आतां कालूच एक रिपोर्ट येयलो, भायल्या हें नुस्तें आसता तेका कितें कॅमिकल घालता आनी जाल्यार भायलें नुस्तें कॅमिकल आसता जें आमचें गोंयचें आमी सांबाळूंक जाय नुस्तें. कोणी पयलें फिशरमॅनांक सांबाळपाक जाय. जरी तर फिशरमॅनाकूच गोंयच्या काबार केले जाल्यार तें तुमी कॅमिकल घालता तें नुस्तें खालें आनी तें सरकाराक व्हडलें टेन्शन ना. तिंकां कोणाच्याय घरान जेवण मेवतात. मेन म्हणटा तें जेवण कास्तीक काडटा आमी. आमकां डेली नुस्तें जाय, आमकां शीत जाय, कोडी जाय. हें आमच्या गोंयकारांचें एक व्हडलें. आनी तशें सांगूंक सोदता सरकाराक, सरकार कोणाचें आयकना. जेन्ना ह्या सरकारान सांगलें गरिबांक तुमी भियो नाका, तुमकां 15 कित्याक सगळो लोक खुशी जालो आनी सगळे वटेन ह्या सरकारांक युटर्न मारून 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 आयज हो बरो आपूण उमेदीन आहा तो. ते कोणाक कितें दिवपाक जाय सगळें दिता. आनी आयज आनीक एक तुमकां सांगता सगळें हिंगा मिरामार उबो रावन, जेन्ना एक गोंयकार कितें करूंक वयता थिंगासर पुलीस येता जावं दुसरे
गव्हर्मेंटाचे येता आनी ती कामां तेंची उडयता. पूण जेन्ना एक गोंया भायलो मनीस येवन दर्याचे डेगे कितें कोणी घर बांदतलो कितें बांदतलो तेका हाडयना, पूण एक गरीब मनशाक हाडयता. कित्याक तेका कडेन दिवपाक कांय ना तिका. आनी जेन्ना व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां दर्याचे डेगेर येयली जाल्यार हे गोंयकारांकूय म्हाका दिसता आनीक लुगार नाच्यान दर्यान वचपाक आनी भोंवपाक मेन म्हणटा ते. तातूंत पयला आसतलें श्रीगांव सावन दोनपावल हे एरियेक आमच्या लोकां कडेन लुगार घेतलो जाल्यार तो उबो रावंक जायना. कित्याक हिचो रेट जाला 1,90,000 पर स्क्वेअर मिटर. आयज जो नोटिफिकेशन पळयला ड्राफ्ट सीआरझेड नोटिफिकेशन जो येयला तो फकत सागरमाला प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट चालू करपाक फूल स्विंगान पळय आयज डेव्हलपमेंटाचें काम जे चलता. 4 लेन रोड आसूं, एमपीटीचो पोर्ट जो आसूं, सो रिवर पळय नॅशनलायज पळय जालेले आसा. हे फकत आयज ते करपाक कोल हब पळय गोंयांत करपाक आयज ते पर मिनट 24 टन वयता पर मिनट कोल. आयज ते वॉन्ट टू गेट इट टू 100 मिलियन टन. पूण हे सरकार जो आसा आख्खो कोस्ट लायन आनी सीआरझेड डायल्यूट करूंक सोदता. आनी जे पळय नोटिफिकेशन पळय तेंच्यांनी काडला तो नोटिफिकेशन फर्स्ट वायलेट्स इज ओन प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवियस नोटिफिकेशन. जे पळय 1991 पळय नोटिफिकेशन जो आयलो तो कित्याक आयलो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो सीआरझेड आयलो. गव्हर्मेंटान सीआरझेड हाडलो. तो कित्याक लागून हाडलो? कित्याक तेका कोस्ट लायन जे आसा डेव्हलपमेंट जे आसा कोस्ट लायना ते रिड्यूस करपाक रिस्ट्रिक्ट करपाक. कित्याक आमची कोस्ट लायन जी आसा इकॉलॉजिकल फ्रेजायल आसा. कित्याक 2004 सुनामी जेन्ना जाले तमिळनाडू त्या एरियान 10,000 मायज लोक मेले. आनी आमची कोस्ट लायन जी आसा 105 जी आसा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कोस्ट लायन इन अमंग ऑल स्टेट. आनी त्या कोस्ट लायनान तुमी आयज सीआरझेड 50 मिटरांक हाडले जाल्यार आयजचे गोंयचे पॉप्युलेशन जे आसा अकॉर्डिंग टू वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 25% लिव्स नियर द कोस्ट लायन and 25 kilometers of our coastline already eroded after having CRZ. पण तुम्ही अजूनपासून आज 27 years झाले तुम्ही CRZ पण असा तो सारखो पहिला पाडूंक ना. आणि तो इन्स्टेड ऑफ मेकिंग इट मोर स्ट्रॉंगर तुम्ही आयज हे सीआरझेड डायल्यूट करूंक सोदता. पण आमी हेजेर फूल निशोध आसा कित्याक फिशरमॅन डिस्प्लेस जातलेत. हिंगा ट्युरिझम जे आसा आयज मायनिंग सोंपून आयज ट्युरिझम इकॉनॉमी चलता. ती ट्युरिझम इकॉनॉमी तुम्ही काबार करून वयतले मागीर आमी गोंयकार वयतले खंय. हे फकत जे आसा सागरमाला प्रोजेक्ट कित्याक हेंका रिवर फ्रंट आणि सी फ्रंट दे वॉन्टेड फॉर कार्गो शिपिंग म्हळ्यार तेंका पर किलोमीटर जे आसा ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट 1.5 किलोमीटर जाता. And if they get a river and sea for transportation, tenso cost per kilometer will become 25 paisa. Just because to save 1.25 paisa profit करपाक हे जे 4 इंडस्ट्रियल जे आसा आयज एमपीटी पोर्ट ऑलरेडी प्रायवेटायज जालेलो आसा. अदानी जिंदाल आणि विदांतान टेक ओव्हर केला. म्हणून आयज हे 53 किलोमीटर ऑफ अ कोस्ट लायन बिकॉज फ्रॉम दोनापाल टू बेतूल एमपीटी म्हणटा आपणाची ज्युरिडिक्शन आणि नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर पळय जालेले आसा. 6 रिव्हर जे जाले आसा आयज तेजी ज्युरिडिक्शन जाली 180 किलोमीटर. म्हणून हे आयज 180 किलोमीटर आणि 53 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लायन फकत इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर करूंक सोदता. आणि हेजेर गोंयकार सारखे सोंपोन वयतले ट्युरिझम सोंपोन वयतले आणि हे फकत आमकां आनी तुमकां मार. म्हणजे तुमची आयडिया आसा की आख्या गोंयकारांक सोंपोन काडपाचे आणि फकत हे 4 मनशांक हे 4 व्हडले कॉर्पोरेट्स त्यांच्या हातीन आख्खे गोंय चलपाक दिवपाचे चिंतला. पण आमी हेजेर फूल निश्चोत आसा आणि तुमकां सपोर्ट जाय. आणि आमी सरकाराक मागता की ताबडतोब जे एंटी पीपल एंटी एनवायरमेंट अँड एंटी लायव्हलीहूड जे असले एंटी सीआरझेड नोटिफिकेशन जो काढला तो ताबडतोब फाटी घेवचो. आणि आमचे गोंयचे जे पर्यावरण जे आसा आयज रियल स्टेट हॉटेल लॉबी दिवन ट्युरिझम चलना. ट्युरिझम जे गोंयान पळय लोक येता बिकॉज ऑफ नॅचरल ब्युटी. आयज व्हडले 5 स्टार व्हडले बिल्डिंगा ट्युरिस्ट पळोवपाक नाका ते तेंच्या गांवांनी दिश्टी पडटा. आणि ते तेंच्या गांवांत करून तेंका काबार जावन ट्युरिस्ट ते गोंयान येता पळोवपाक. दे वॉन्ट टू सी वर्जन गोवा नॉट डिस्ट्रक्टिव्ह गोवा. तुम्ही आमचे गोंय जे सोंपय नाका आणि आमचे पर्यावरण सोंपय नाका. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार सरकाराच्या धोरणाविरोधात कोण बोवाळ करता तांकां सुणे म्हणटा. तांच्या नदरेन गोंयकार सुणे आसात. तांकां सुण्यांचो इतलोच मोग आसा जाल्यार पर्रीकाराक हे खबर आसतलें की पिसावल्ले सुणे कितें करपाक शकता ते. अशें प्रदीप पाडगांवकार उलयलो. आयज हे सामान्य मनशाचे कोणाकूच पडलेले ना.
हे जे सरकारांतले मनीस असतात ते बोणे असतात ते नाल्ल असतात आणि तांकां सामान्य मनशा खातीर कितें बरें चिंतचें हें कळना जेन्ना आपल्याक कळना तेन्ना तांकां सांबाळपाक हे अधिकारी असतात पूण अधिकारी जे ऑफिसर असतात ते सगळ्यांच्या बोल्सांतले जाल्यात कित्याक तांकां फक्त एक 4 इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांकां सांबाळपा खातीर ह्या इंडस्ट्रियला कडसून बॅगां घेवन हे आपल्या अधिकारांक आपल्या बोल्सांत दवरतात आनी जाय जाय तशें वागूंक लागतात कळटा सादी गोश्ट पयल्यार पळया ऑफिसान बसतात आनी सीआर जळाचेर 50 मिटराचेर 30 मिटराचेर हाडूंक सोदतात पयलीं म्हणटा मोपा बॅरन लँड आनी मागीर म्हणटा 55,000 झाडां कापता अशा तरेचे हे जे आसात अधिकारी फक्त लोकांक सतोवपाक आसात त्यांच्या कुस्तार हे सरकार आपली बोल्सां भरता कालची गजाल तुम्ही पयला आसतले सकाळी नुस्त्याचेर कसले तरी केमिकल मारले दनपार सांजे पर्यंत केमिकल ना सो हे तरेचे अधिकारी गोंयचे कितें बरें करतले आमच्या मुखेलमंत्र्याक एक संवय आसा खंय तो सदांच अशें म्हणटा की 4 जाण बोवाळ करता मरे कुत्रे भुकतात रे भुकुनी पूण ताका खबर ना सामान्य मनीस जेन्ना पेटून उठता तेन्ना तो रान पेटयता आणि जर तो कुत्रो म्हणटा लोकांक जाल्यार कुत्रो पिसावतकूच ताका रेबी जाता आणि तो रेबी चाबिल्लो मनीस मागीर कितें जाता ते फक्त हे मुखेलमंत्र्यान चिंतचें देव बरें करूं अरे फटयले आमकां फटयले सरकारान गोंयकारांक आमकां फटयले CRZ प्लॅन सारको ना सगळ्याक जाला बोवाळ सरकारा प्लॅन सारको कोना तर पडत मार CRZ प्लॅन सारको ना सगळ्याक जाला बोवाळ सरकारा प्लॅन सारको कोना तर पडत मार पयल्या सद्याक हांव ह्या सरकाराचेर निशेध करूंक सोदतां हो सरकार जावन आहा फोटींग हो सरकार जावन आहा फोटींग आमकां ह्या लोकांक सगळे आश्वासनां दिवन सगळो आख्खो गोंय काबार केलेली आहा हेणी पयल्या सद्याक मायनींग बेल्टाक पळया तुमी त्या लोकांक तेणी काबार करून उडयले आमचे फॉरेस्ट एरियाज ते काबार करून उडयले तेणी आनी हे व्हडले व्हडले दोंगर आहले तिका मेजर प्रोजेक्ट हाडले आनी हे गोंयकारांक तिका फायद्याक ना हे सगळे भायले पाट्याक हाडले आनी ह्यो पळय आतां आमचे शेतकार बावडे शेतां बुटून पोटां बुत्ताले ते एग्रिकल्चर लँड तेणी कन्वर्ट केला आनी नॉन एग्रिकल्चर करून व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदली आनी शेतां ह्या शेतकारांक तेणी काबार करून उडयल्या हे 200 मिटरान पळय आसा आमचे सगळे गोंयचे फिशरमॅन रावता हे फिशरमॅन आतां न्हू आमचे बायबल वाचल्यार गमतले हे आमचे अपोस्टल पळय आसले ते फिशरमॅन आहले आनी हे सरकार पळय आसा हे आमचे फिशरमॅन काडूंक सोदता हे सागर मालिका पळय आसा कोणाचे बेबी is the baby of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. अच्छे दिन आएंगे. This man is trying to finish Goa and entire coastal belt of India because of 4 people. What has happened to Macau? You want the same thing to happen here on this coastline? See, the casinos will come. The high-rise hotels will come. The prostitution will keep on increasing. Where is our culture? What is happening to Bombay? Bombay was being ruled by the East Indians. Where are the East Indians today? In Mumbai. Where are the Mumbaikars there? तेच आमकां हिंगा जातले गोंयकार पण काबार जातले सगळे कडेन मागता हे आमचे पळय थोडे चोर आसा इन द रुलींग पार्टी आनी हे 2 दुसरे पळय पार्टी आसा ते सामके गोंयकारांक काबार करूंक सोदता हात जोडून कोण सगळे मागता काँग्रेस पार्टी तुमचे कडेन आसा लोकां कडेन आसा आमी हिंगा पॉलिटिक्स करूंक येवंक ना पूण फकत तुका सांगपाक हे कोस्टलायन पळय आसा आमचे फिशरमॅनाचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन नाल्यार तुमी पळयात साऊथ गोवा इतके हॉटेलां बांदल्या लोकांक वचपाक वाट ना बिचार आपणाची प्रायवेट म्हणटा तशें हें जातलें मागीर रोडोन कसलो फायदो ना गोंयकार भावंद भयणींदो मागता तुमले हात जोडून आमी सगळे एकठांय रावया नो क्रिस्तांव नो मुसलमान नो हिंदू आमी एक गोंयकारपण आमी राखतले हे फोटींग पण मडगांवचे कोण आसा फातोर्डाचे ते राखचे ना हे चोर हे फोटींग
गमले न्हू पण आमी मुखार सोरया आनी आमचे कितें पळय गोंया उरलां ते आमी सांबाळया. गोवन्स अगेन्स्ट CRZ 2018 एक CRZ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आमी केल्लो गव्हर्मेंटान मुखार हाडलो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटा मुखार आनी स्टेट गव्हर्मेंटा मुखार. कित्याक जी पळय आमची CRZ रेगुलेशनाची एक हें आसली सेटबॅक आसलो तो 200 to 500 आसलो पण हे थोड्याशे एक लॉबी लागून एक कॉर्पोरेट लॉबी इंडस्ट्री लॉबी लागून तो 200 वयल्यान 50 मिटर्साचे हाडपाक पळयतात. हेजो फायदो फक्त तेंचो इंट्रस्ट आसा एक म्हणजे म्हणटात ते म्हणटात कितें आमकां नॅशनल इम्पॉर्टन्स प्रोजेक्टा खातीर आमी हे करतात पण हे तशें कांय ना. हे जस्ट जे तेजे व्हड बिजनेसमॅन आसात जे ह्या पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करतात जे रुलिंगाक हाडपाक त्या लोकांक हेल्प करपा खातीर हो अदानी जिंदाल वेदांता ह्या लोकांक फायदो करून दिवपा खातीर आनी सागरमाला प्रोजेक्टा नांवाचेर हे सगळे हे नाटक करपाक पळयतात. आनी ह्या नाटकाक आमचे गोंयकार जे फिशरमॅन भाव आसात जे बाकी शेक होल्डर आसात इतर लोक आसात जे आज ह्या बीच बेल्टाचेर कोस्टल बेल्टाचेर ऑलमोस्ट 25% लोक गोंयकार आपले पोट हाचे डेलीचे रोजगार सोडयतात आनी ह्या लोकांक हे त्रासांक घालपाक काबार करपाक हे नोटिफिकेशन हाडलें आसा.